आकाशवाणी पणजी. ऐकूया नभोनाट्य निर्णय. मूळ मणिपुरी बरोवपी प्रिय गोपाळ शर्मा, हिंदी अणकारपी डॉक्टर IS कागजम आणि कोंकणी रुपांतर करपी प्रशांती तळपणकार. हे नभोनाट्य सादर करता रामानंद जोशी. तर मानेस्तानो, ही कार्यावळ मुखार व्हरतना हांव आपयता आमच्या ह्या मेंटल होमाचे सिनियर सोशल टीचर भोवमानेस्त मास्तर फुलेंद्र हांकां. म्हजें तांचे कडेन मागणें की आयच्या दिसाचें म्हत्व म्हळ्यार नॅशनल डे फॉर मेंटली रिटार्टेड आनी मेंटल रिटार्डेशन हाचे विशीं तांणी 4 उतरां आमकां सांगची. फुलेंद्र सर. हॅलो. भौमानिस्त मुखेल सोयरे, आमंत्रित मानिस्त आणि म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, आयज देशभर मानसीक स्तराचेर विकास न जाल्ल्या वा मंदबुद्धी लोकां खातीर नॅशनल डे फॉर मेंटल रिटार्डेड म्हणून मनयतात. हो दीस मनोवपा फाटलो हेतू इतलोच की जिवितांत निराश जाल्ल्या ह्या विकलांग लोकांच्या काळजांत एक नवे साहस, एक नवी उर्बा आणि नवी उमेद जागी जावची. म्हजे नमळायचे इतलेच मागणें आसा की सगळ्या स्वैच्छिक संस्थांनी आणि सरकारान एकठांय येवन ह्या लोकांक इतलो दिलासो दिवचो की तांकां जगपाचे बळगे मेळटले. हांव तुमचो चड वेळ घेनासतना इतलेंच सांगूंक सोदता की मंदबुद्धी आसप हो व्हड मेडिकल प्रॉब्लेम न्ही अशें स्पेशलिस्टांचें मत आसा. हो जो प्रस्न आसा तो शिक्षणीक, सामाजीक आनी मनोविज्ञानीक प्रस्न आसा. असल्या भुरग्यांक माया आनी मोग दिवन तांचें धैर्य वाडोवंक जाय, तांकां प्रेरणा दिवंक जाय. ह्या भुरग्यांक समाजान बरोबरीचें स्थान मेळोवन दिवपा खातीर पालकांनी आपल्या भुरग्यांक खंयच्याय इंटिग्रेटेड शाळेन वा दोतोराकडे वा सायकेट्रिस्टाकडे धाडचे. अशें केल्यार भुरग्यांच्या शारिरीक विकासा बरोबरूच मानसीक विकासूय जातलो. ही म्हजी 4 उतरां सोंपयतना हांव मानसीक स्तराचेर विकलांग आशिल्ल्यांक बरो फुडार मेळचो म्हणून देवा लागीं मागता. राखा, भुरग्यांक हाडली? हय सर. आज ह्या भुरग्यांचो मेडिकल चेकअप आसा. थोड्या वेळान दोतोरांची टीम येतली. सगळी तयारी करून दवर. बरें सर. आणि शरदाक म्हजे कडेन धाड. हय, धाडटा सर. सर, तुम्ही म्हाका आपयल्ले? हय. मिटिंगेची नोटीस पालकांक धाडून दिली? हय सर. फक्त 2-3 जाणांकूच दिवपाची उरल्या. सांजवेळे मेरेन पावयता सगळ्यांक रकात. बेगीन धाडून दी तांकां. मिटींग आयतारा आसा न्ही? हय सर. सर, तुमकां एक मनीस मेळपाक आयला. एक जाणटेलो भायर बसला. धाड ताका भितर. बरें सर. येयात येयात भितर येयात. नमस्कार. नमस्कार. येयात, बसात. सांगात, हांव तुमची कितें सेवा करूं शकता? म्हाका तुमचे कडेन कितें उलोवंक जाय आशिल्लें. सांगात. सांगात, भेडे नासतना सांगात. सर, हांवें एक गजाल लिपोवन दवरून व्हड गुन्यांव केला. कसलो गुन्यांव? कसली गजाल? सरळ सांगात न्ही. म्हाका एकलीच नात आसा, नोनी. दुर्भाग्यान म्हजो चलो मेला. आतां म्हज्या नातीकूच चलो समजून वाडयता हांव. पूण म्हाकाच कळना की म्हजें नशीब फुटलां काय त्या भुरग्याचें तें. कशें सांगू तुमकां? कांयच लिपय नासतना सगळें सांगात. चलयेचो स्वभाव कसो आसा? ताचो स्वभाव हेर भुरग्यांवरी ना. तें खूब कमी उलयता. कितें सांगू मास्तरानो. एकलीच नात. पूत गेलो आनी सगळी सपनां मातये भरवण जाली. दिसतालें
दिसताले नातीक पळोवन दीस सारपाचे. दुःखांतल्यान सावरपाचो यत्न करात. तुमकां खबर आसतलीच की दुःखाचेर चड चिंतत जाल्यार दुःख आनीक वाडटा. बरोबर आसा तुमचें म्हणणें. दुःखाचेर न चिंतल्यारूच एखादें दुःख कमी जायत. आता तुम्ही तुमचें दुःख विसरात आणि तुमच्या नातीक आम्ही कितें मदत करू शकतले ताचेर एकठांय वचून मार्ग काडया. बरें आसा. आता म्हाका एक सांगात, सध्या तुमची नात कसल्या स्थितीन आसा? तशें पळोवंक गेल्यार शारिरीक स्तराचेर ताच्या मदीं कांयच कमीपण दिश्टी पडना. पूण ताच्या वर्साच्या मानान ताचो व्यवहार जसो जावंक जाय तसो जायना. अशें दिसता की ताची बौद्धीक शक्ती खंय तरी कमी पडटा. म्हाका दिसता आमी पळय जें कितें उलयतात न्ही तें ताका बरें समजना आनी देखून तें आमकां जाप दिवंक शकना. ताका खंयच्या शाळेन बी घाल्ले? तें कशें शक्य आसा मास्तर? ह्या स्थितींत ताका दुसऱ्या भुरग्यां मदीं धाडप म्हळ्यार लोकांक कळचें न्हय म्हणून कितले दीस भितरूच दवरलें ताका. हेच तर तुमकां सांगूंक सोदता हांव. खुबशे आवय बापूय असल्या भुरग्यांक लिपोवन दवरतात, तांचेर माया करतात, पूण त्यांच्या मदली उणेपण भरून काडपाचो यत्न करनात. जाचो परिणाम कितें जाता जाणा? फक्त ती भुरगीच न्हय पूण स्वता आवय बापूय दुःखाच्या वाजापणात चेपतात. पूण तरी तुम्ही तुमच्या नाती खातीर आमचे कडेन आयले, ही खोशयेची गजाल. आता तुम्ही ताचो हुस्को सोडात. आमी ताची सगळी जापसालदारकी घेतात. तुम्ही ताका हांगा हाडात. मास्तर अनु, तुमी म्हज्या नातीक बरें करतले? आमी यत्न करतले. ताच्या बुद्धीच्या तांके प्रमाणे ताका ट्रीटमेंट पावण्यांनी दिवन पळयतले. ताका वाचपाक बरोवपाक कशें शिकोवप हेच पळयतले. तुमच्या सारखे काय आवय बापूय आणि पालक हांगा आयिल्ले. आयज तांच्या भुरग्यांमदीं कितें बदल जाला हे तुम्ही त्या पालकांक विचारल्यार तुमकां कळटले. तुम्ही जें सांगतात तें आयकूनच म्हजें दुःख खूब कमी जालां. म्हज्या नातीक तुमी बरें केलें जाल्यार हांव तुमचे उपकार केन्नाच विसरचो ना. हे पळयात, मानसीक स्तरावयलो उणाव हो व्हडलोसो मेडिकल प्रॉब्लेम न्ही. ताका मायेन वाड येत जाल्यार, ताका मातशी धिटाय दीत जाल्यार आनी ताचेर विश्वास दवरलो जाल्यार ही ताची गरज. ताका नवें जीवन दिवपाचेर तुम्ही पुराय विश्वास दवरात. तुम्ही निराश जावं नाकात. तुमच्या नाती भितर शारिरीक आसूं वा मानसीक जी कमतरता आसा ती पयस करपाक आमी उपाय सोदतले. इतलीं वर्सां हांवें ताका लिपोवन दवरलें हाचेंच म्हाका दुःख जाता. आसूं, आता दुःखी जावं नाकात. अजूनही वेळ वचूंक ना. स्टेट काउन्सिलिंग ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग हांच्या वतीन स्कीम ऑफ द इंटिग्रेटेड एज्युकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन्स हांच्यो वेगवेगळ्यो येवजणी आसात. ह्या येवजणे खाला ह्या भुरग्यांक हेर भुरग्यांच्या शाळेंत बाकीच्या भुरग्यां वांगडा शिकोवपाची तजवीज आसा. अशा पद्दतीन तांकां सामान्य भुरग्यांच्या स्तरार हाडपाचो यत्न जाता. इतलेंच न्हय तर समाज कल्याण केंद्राच्या वतीन तांकां शिश्यवृत्ती दिवपाची तजवीज आसा. अशें हें कितलें व्हडलें म्हत्वाचें कार्य न्ही. म्हाका हाचे बद्दल कांयच खबर नाशिल्ली. बरें जालें. आतां म्हज्या नातीक हांव तुमच्या भरवशाचेर सोडूंक शकता. हय, आमचेर विश्वास दवरात. आमी आमच्यान जाता तितले यत्न करतले. खरें म्हळ्यार दीस रात आमच्या मनान एकूच विचार आसता की तुमच्या सारखे चिंतेस्त लोकांची चिंतना आमी कशी पयस करूंक शकतले. मास्तर, तूं भायर कोण तरी सोदूंक आयल्यात. बरें, म्हाका दिसता भुरग्यांक चेक करपाक मेडिकल टीम आयलीशी दिसता. हांव रोखडोच येता. बरें तर हांवूय तुमची रजा घेता मास्तर. अशें म्हणटा? बरें आसा. पूण नातीक मात बेगीन घेवन येयात. हय हय सायबानू, बेगीन घेवन येता. बरें. नोनी बाय हांगा यो यो यो. म्हजे बाय शाणे ते बाय. हे पळय, तुका आज्यान काय बरो फ्रॉक हाडला तो. यो यो, म्हाका मातसो घालून दाखय. बरो आसा न्हय? वो हात वयर कर. वा, कितले सुंदर दिसता म्हजी बाय. राव राव राव, हो बेल्ट घालता आनी हे सॉक्स आनी बूट घालता. जाले, आतां आमची बाय रेडी. जाणा मुगो तुका शाण्या, फाल्यां हांव, आजो आनी तुजो मामा तुजे वांगडा शाळेक येतलो. तुका ते खूब भुरगीं मेळटलीं न्ही. अरे अगो, हे कितें करता तूं? बूट काडू नाका.
नाका गो बाय, फ्रॉक मोडी नका. अगो बरे कपडे पिड्यार जातले ना. नोनी 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 तुका झालं कितें? पळय बाय नोनी, एक फावटी तरी तू मा म्हण गो बाय. कसले रे देवा म्हजे हे फुटके नशीब. म्हजे भुरगे म्हाका मायेन मा सुद्धा म्हणपाक शकना. खंयचे पातकाचे फळ देवा तुवें म्हाका हे दिले रे. खंयचे पातकाचे फळ म्हाका दिले. सुनबाय, नोनी तयार जावंक ना. आगो आता पळय कशें सुंदर दिसता ते. कितें कितें जालें? बूट घालपाचे ना तुका? घाल बाय घाल. हे पळय आत्ता मामा गाडी घेऊन येतलो. चल बाय चल चल, मा कडल्यान बूट घालून घे पळोवया. इंदू इंदू, तू कित्याक रडटा? आयज सगळे दुःख कष्ट विसरून बऱ्या मनान देवाकडेन मागणे माग. आपल्या धुवेक तोंडभर आशीर्वाद दी म्हूण. सुनबाय सुनबाय, मनान विश्वास दवर. दुःखी मनान ताका धाडनाका. हासत हासत आमी ताका पावन येवया. पण असले भुरग्याक एकटे कशें धाडप? बाबा हांव ताका अशें सोडूंक शकना बाबा. सुनबाय सुनबाय, अशें उलोव नाका. मन थंड दवरून विचार कर. आज ताच्या वेल्या मायेक लागून ताच्या कमीपणाचेर आमी पांगरून घालतली, पूण ताच्या फुडाराचें कितें? विचार केला तुवें केन्ना? पण इतले दिसां खातीर हांव ताका एकटे कशें सोडून येतले? ते बाकीच्या भुरग्यां भशेन न्हय बाबा. ताचो सांबाळ थंय कोण करतलो? हांव हे सगळें चिंतूंकूच शकना बाबा. म्हाका हें सोंसना. मनाचेर ताबो दवरूंक शीक सुनबाय. तूं आज जें सांगता तें म्हज्याय मनांत घोळटालें, पूण ताका जर अशेंच दवरलें जाल्यार मुखार आमकांच पश्चात्ताप जातलो. आयज जे पावल हांवें मुखार घालां ताचेरूच ताचो फुडार थारतलो. कोणाक खबर, आतां व्हावयल्लीं तुजीं दुखां ताच्या नशिबांत घडये अमृत जावं येत. बाबा हय सुनबाय, आयचें दूख फाल्यां खोशी हाडूंक शकता. खंयची आवय आपल्या भुरग्याक खिणभर लेगीत सोडूंक शकता? म्हाका तुजें मन कळटा सुनबाय, पूण गिळ तें दूख. चल उठ उठ, ताचें सगळें सामान हाड. नोनी, शाण्या शाण्या हांगा यो म्हज्या लागीं. अशें कितें पळयता गो बाय तूं म्हाका? यो यो, इवोचा ओवा. तू हे सगळे पळयनासतनाच उठून गेलो. ह्या म्हाताऱ्याक जायना रे हे सगळे सहन आता. बाबा हे सगळें सामान हे पोतयेन दवरला. कांयच उरूक ना मुगो फाटल्यान? ना बाबा, सगळे वस्तू हे सारखे मेजून दवरल्यात पळय. हे नवे कपडे ह्याच पोतयेन घातल्यात. सुनबाय, नोनीक बापायच्या फोटवाक नमस्कार करूक लाय. ताजो आशीर्वाद घेवन दी ताका. नोनी यो यो बाय यो यो यो, बाबाच्या फोटवाक नमस्कार कर. यो 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 नी यो यो बाय यो, बाबाच्या फोटवाक नमस्कार घाल. पळयात, तुम्ही पळयतात न्ही, आमचे दुवेक बरो आशीर्वाद दियात. ते बाळ बुद्धीचे आसा बाबडे. ताका आशीर्वाद दिया न्ही, ताका आशीर्वाद दियात. बाबा, गाडी हाडली. तुम्ही तयार आसात? हांव तयार आसा पुता. तुजी ताई ही पळय आयलीच. ही पोती दवर भितर. नोनीचें सामान आसा तातूंत. सुनबाय सुनबाय, मातशी बेगीन यो भायर. हो पळय सुरेन आयला. ताई येतले आमच्या वांगडा? हय सुरेन, शाळेंतल्या लोकांकडेन ताची वळख जायत जाल्यार फुडाराक ते बरें पडटलें. पूण काल तर ते येवंक तयार नाशिल्ले. आतांय तशें ते धुवेक सोडूंक तयार ना. खूब यत्न करून ते तयार जाला.
ताईचे तुम्ही मतीन घेऊ नका बाबा. नोनी कितें थंय सदा खातीर थोडेच वता. थोड्या दिसांनी बरें जावन येतलें घरा. हांवूय तेंच सांगतालो तुज्या भयणीक, पूण आवयचे काळीज ते पापया. थारू नाका. आयली. सुरेन, तू गाडी हाडली? हय ताई, जाली सगळी तयारी. या आमी. चल पुता या. भुरग्यानो रावात 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 भुरग्यानो रावात. बोवाळ करू नाकात. हा बऱ्यात. हा बऱ्यात. ताका कानो दियात. आ आ आ आ ई. हा सारखेच ओळीचेर बऱ्यात. मात्रा काडटना चुको करू नाकात. अरे रंजन रंजन, हे कितें? थुकी लावून फासू नका. हो पळय, हो खोडरबर आसा न्ही, तो घेवन खोड. हा नोनी, तुजें कितें जालें? उबें कित्याक रावला? बरयलें तुवें? चल आनीक एक फावट बरय. बस बस बस, बरें करून बरय. अरे अभय, तुवें कांयच बरोवंक ना मरे. थोकलो. आतां बरें पळोवया. संगीता संगीता, तुवें कितलें बरें दाखय. आगो झेमेता शें. न्हीद येता तुका? न्हिदू नाका. हो न्हिदपाचो वेळ न्हय. बरें बरें, बेगीन. मागीर हांव तुमकां सगळ्यांक काणी सांगतलो. राखा. हा सर. भुरगीं मन लावून शिकतात मरे. आसा कितें प्रगती? हय सर, 70% प्रगती आसा. भुरगीं खूब मन लावून शिकतात. सर सर म्हाका दिसता क्लासीच्या भायर तुमकां कोण तरी मेळपाक आयला. इंदू अशें नांव सांगता. अशें? हय. बरें आसा, हांव मेळोन येता तिका. बरें भुरग्यांनो. चला भुरग्यांनो, आतां आमी सगळे मेळून एक कविता म्हणुया. म्हणात. फुलांनी आमकां नाचूंक शिकयलें. सारकेंच म्हणत. फुलांनी आमकां नाचूंक शिकयलें. काट्यांनी पळय हांसपाक. वेली झाडांनी मोगान शिकयलें. सगल्याक वेंगावपाक. सगल्याक वेंगावपाक. वा, आज इतलें पुरो. मास्तर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. सांगात, कसल्या विशेष कामा खातीर आयल्यात? गे आपल्या धुवेक मेळपा आयल्यात? दोनूय मास्तर. धुवेकय मेळपाचें आसा आनी तुमचे कडेन उलोवपाचें आसा. बरें आसा. चलयेक तुमच्या तुमी ताचो वर्ग सोंपतकूच मेळात. बरें आसा. मास्तर, तुमकां म्हजे चलये मदें कितें बदल दिसता? कितेंय गुण पडलो सो नजरेक पडला तुमच्या? हय तर, ताच्या बुद्धीची वाड पयली परस खूब बरी आसा. तुमकां खरें सांगू, 1 वा 2 दिसां भितर बदल जावपा सारकें काम न्ही. आतां तुमीच सांगात, असल्या परिस्थितीन आनी कितें करप शक्य आसा? पालक असल्या भुरग्यांक स्वता चड वेळ दिवंक शकनात वा तांच्या खातीर स्पेशल टीचर दवरूंक शकनात. तुम्ही सांगता ते सामकें बरोबर आसा मास्तर. त्याच खातीर तुमकां म्हणटा हांव, इंदुबाय, की भुरगे आपल्या वांगडा रावना हे दुख्ख काय करपा खातीर विसरात. बरें. तांकां हांगा दवरपूच योग्य. मनांतलो हुस्को पयस करात. सर, यो भितर राखा. क्लास सोंपलो? हय सर. इंदुबाय, आता तुम्ही तुमच्या धुवेक मेळू शकतात. राखा, तांकां नोनीकडे व्हरून पावय. हय सर. येत ताई साहेब, येत. मास्तर, तुमचे देव बरें करूं. बरें, येत तुमी आता. सुनबाय. बाबा, आयले तुम्ही? नमस्कार बाबा. अरे पुता सुरेन, तू? बरें जाव पुता तुजें. अरे हांव आत्तां नोनीक मेळपाक गेल्लो. आतां म्हाका म्हज्या नातीची चिंता ना.
हांव आतां हुस्क्या मेकळो खोशयेन मरपाक शकता. आतां म्हाका कसलोच हुस्को ना रे बाबा. हांव आनी ताई आतां तेंच उलयतले. अरे पळय पळय, ताणें म्हजे खातीर हो स्वेटर विणला. आणि हो स्वेटर तुमकां सोबताय बरो. हय हय हय, जाणा मुगो सुनबाय, थंय भुरगीं बेताचे कोण्याची वेगवेगळी वस्तू तयार करतात. मागीर त्या वस्तूचें प्रदर्शन आसता. तांकां भायल्या गांवांतल्या प्रदर्शनाक धाडटात. नशिबान असल्यार नोनीक भायर वचपाचो चान्स मेळटलो ना. मागीर ताका प्रदर्शन जाता म्हणसर रावचें पडटलें. हय तर. अरे मास्तरान तशेंच सांगलां. हय? पूण खरें सांगू पुता, हां. इतलो बदल ताच्यान जातलो असो विश्वासूच नाशिल्लो रे म्हाका. तें सगळें सोड. तूं हें सांग, कितले दिसां खातीर मुक्काम तुजो आतां? एक आठवडोभर आसा बाबा. अनुजी परीक्षा ही शेवटची. खूप अभ्यास आसता. खूप खूप अभ्यास कर पुता, खूप अभ्यास कर. अरे आतांच अभ्यास करपाचो. यशवंत जा पुता, यशवंत जा. हय बाबा. सुरेन, जेवनूच वच रे बाबा. तुम्ही न्हावून घेयात न्ही बाबा. हय गो, न्हाता. घामान आंग पळय कशें थापेलां. आतां न्हावन येता हांव सुरेन. मामा आयलो. कसो आसत मामा तूं? फर्स्ट क्लास. तुजें सांग, तूं कशें आसा? बरें आसा. तुजो आजो आनी आई कशी आसा? दोगां बरें आसा. आणि तुमचे ते? कितें मामा? कितें आजाक सांगतलें. अरे सुरेन, आनी हे कितें? कितले सामान रे पुता. मागीर माझ्या मोगाच्या बाचयेच्या लग्नाची तयारी करनाका. हेका पळय, हांव इतले कश्ट काडटा जाल्यार हे म्हाका धमकी दिता. आजाक म्हजें नांव सांगता खंय. मामा, तूं च्या पितलो काय उदक? अशें कांय ना. सॉरी मामा. आत्ता हाडटा. गरम गरम भजी आनी च्या. बरें बाय. बरें. सुरेन, थकलं मरे तू. चल थोडा वेळ आडपड पळोवया. पयलीं नोनीचें लग्न जावं दी, मागीर आरामूच आराम. कितली माया रे तुजी ताजेर. मामा, गरम गरम च्या गरम भजी. हाड. तुवें केल्ले चायेन म्हजो सगळो काशेर ना जातलो पळय. च्या हांव आजाक च्या दिवन येता. बरें. बरें. येयात मास्तर. अभिनंदन मुक्तीबाब, अभिनंदन. जेन्ना ही खोशीची गजाल कळली तेन्ना खूब बरें दिसलें पळयात. म्हणून मेळपाक आयलो तुमकां. बरें केलें तुमी आयले ते. खरें म्हळ्यार आयच्या यशाचेर तुमचोच हक्क. तुमचे उपकार आमी केन्नाच विसरूंक पावचे नात मास्तर. अशें काय ना मुक्तीबाब. लग्नाची खबर आयकून शाळेंतले सगळे लोक खूप खोशी जाले. खूप वर्सां जाली ताका शाळा सोडून. ते इतल्यान आमकां विसरलाय आसतले. ते कशें शक्य आसा मास्तर. वेल्यान खूप वेळा तुमच्यो यादी काडीत रावता ते. सुनबाय, मातशें नोनीक भायर धाड पळोवया. धाडटा बाबा. ताजे मास्तर आयल्यात. नोनी यो. नमस्कार मास्तर. नमस्कार. नमस्कार मास्तर. यो नोनी. सुखी राव पुता. बाय, आज तू सामके बावलेवरी सजला मुगो. खंय चल्लय? शेजारी मैत्रिणीकडे जेवंक आपणा. तशें जाल्यार बरें आसा. चल बाय, चल. ती तुजी वाट पळयता आसतली. हांव मेळटा मागीर तुका. चल. बरें सर, बरें करून. नमस्कार गुरुजी. नमस्कार. पुता, तूं खंय भायर चल्लो? हय बाबा, आमंत्रण पत्रिका छापपाक दिवपाक. बरें. चल वचून यो तूं. लग्नाचो मुहूर्त केन्ना थरला? ह्या शुक्ल पक्षांत 5 तारखेक. म्हळ्यार आनी 10 दिसांनी. हय, खूप कमी दीस उरल्यात. न्हवऱ्याचो बापूय म्हज्या पुताचो इश्ट. तो फाटल्यान लागलो म्हणूनच इतले बेगीन लग्न थारलें.
ना जाल्यार आमच्या मनान इतले बेगीन करपाचेंच नाशिल्लें लग्न. असो मुक्तीबाब, तुमची नात एका बऱ्या घरान वता हेच व्हड भाग्य. हय, हांवें तोच विचार केलो. बाबा न्हवरेकार आयल्यात. कितें ह्या वेळार? येयात राधाचरण. नमस्कार. सुनबाय, च्या हाड सगळ्यांक. ना चा बी काय नका, हांव मातसो गडबडीत आसा. कितें जालें? कितें विशेष? तुमचेकडे एक मागणें आसा. कितें तें? सरळ सांगात. मागणें कित्याक? तुमी अर्द सोडात. पूण ही गजाल हांव कशी सांगू? कितें जालें? हे लग्न. कितें जालें? लग्न फुडें धुकलपाक जाय? ना मागीर आमचो चलो. चल्याक कितें जालें? बेगीन सरळ सांगात न्ही. तो काल एका चलयेक घेवन आयलो. कितें? एका चलयेक घेवन आयलो? अरे देवा, आता कितें जातलें? आमी तर सगळी तयारी केल्या बाबा, आता कितें जातलें? ह्या सगळ्याची म्हाजी म्हाकाच लज दिसता. रातभर आमी ताका सोदपाचो यत्न केलो, पूण ती दोगांय येवन खंय नाच जाली. ती मेळ्ळीच ना. हांव तुमच्याकडे माफी मागूंक आयला. कितें उलयता तूं राधाचरण? ही गजाल माफी मागून विसरूंक जाता? तुमी आमची समाजांत लज काडली. अशेंच तुमकां कोणें केल्लें जाल्यार तुमी ओगी रावपाचे? हांव जाणा मुक्ताबाब, चूक आमचीच. आमकां कोणेंय अशें केल्लें जाल्यार आमी ताका जितेच मारपाचे. तुमी तुमच्या चल्याक लग्ना विशीं पयलीं विचारूंक नाशिल्लें तर? ताका विचारूनच सगळी वेवस्था केल्ली, पूण मागीर ताचें कितें जालें तेंच कळना. म्हाका तर हें सगळें सपनान घडिल्ल्या भाशेन दिसता. राधाचरण तुमचो चलो मनीस न्हय, जनावर. चलात तुमी हांगच्यान, चलात. तुमी आमकां जिते दवरले तेच व्हड. आयच्यान हांवय म्हज्या चल्याकडले सगळे संबंध तोडटा. तूं कितें करता तें म्हाका पडूंक ना. म्हाका कांयच आयकुपाचें ना. चल तूं हांगाच्यान. सामकी लज काडली आमची. बाबा आता कितें जातलें? बाबा हे सगळे कशें जालें? आता हांव कितें करूं बाबा, कितें करूं? नोनीक हांव कशें समजावूं? हे सगळें आयकून जिवाचें बरें वायट करिना मुते. बाबा तुम्ही सांगा, हांव कितें करूं बाबा, हांव कितें करूं? ओगी राव म्हज्या बाय, ओगी राव. धीर धर. मास्तर तुम्ही आमच्या नोनीक नवें जीवन दिलें, पूण आमी कर्मकट्टे. आमी सगळे वगडायले. मुक्तीबाब थंड जायात. ही गजाल सगळ्याक फाफा जावच्या पयलीं आमी कितें तरी निर्णय घेवया. म्हाका आतां कांयच येवचना मास्तर, म्हाका आतां कांयच येवचना. मुक्तीबाब, एक उपाय आसा. हांव एक यत्न करून पळयता, मात तुमी म्हजेर एक विश्वास दवरूंक जाय. त्या ल्हान आसतना तुमी जशें ताचें भवितव्य म्हज्या हातान सोंपयल्लें, तशेंच आतां ताची जापसालदारकी हांव म्हजेर घेता. खऱ्यानीच मास्तर, आमी तुमचे खूब उपकारी आसात. तुम्ही आयकताले नभोनाट्य निर्णय. मूळ मणिपुरी बरोवपी आशिल्ले प्रिय गोपाळ शर्मा, जाल्यार कोंकणी अणकारपी आशिल्ल्यो प्रशांती तळपणकार. हातूंत भुमिका आनी वांटो घेवपी कलाकार: मास्तर नितीन कोलवेकार, राखा रामानंद जोशी, मुक्ता विजयकुमार कामत, शरद दामोदर आटलेकार, नोनी सुशांती कवळेकार, इंदू अनुपमा नायक, सुरेन गोविंद शिरोडकार, जाल्यार राधाचरण राजेंद्र जोशी आनी वांगडा कुणाल वेर्लेकार. हे नभोनाट्य सादर करपी आशिल्ले रामानंद